70 वर्सां परस चड तेंप अस्तित्वात आशिल्ल्या वाटेर चिरे हाडून उडयल्ल्यान आयतारा कारबाट चोडना बोवाळ जालो। थळाव्यांनी चिरे उडोवन वाट अडोवपाच्या विरोधात पंचायत आनी उपजिल्लोधिकाऱ्या कडेन कागाळ करपाचें थारायलां। सद्याक तरी तांणी चिरे उडोवपाक कंत्राटदाराक मनाय केल्या। चोडणेच्या कारभाट वाठारात आयतारा तणाव निर्माण जालो। चिरे कंत्राटदारान आपले गाडयेंतल्यान कारभाटचे पारंपारीक वाटेर चिऱ्यांची ट्रीप हाडून रखयली आनी तो गेलो। पारंपारीक वाटेर चिरे उडयल्ल्यान लोक अजापीत जाले। दुसरी ट्रीप उडोवपाक आयलो त्या वेळार तांणी ताका जाप विचारली। आपणाक जाग्याच्या धन्यान चिरे उडोवपाक लायिल्ले इतलेंच तो सांगपाक शकलो, पूण लोकांनी ताका मनाय केली। त्या वेळार थळावी पंच वांगडी दिक्षा कुणेकारे हजर आसले। पळयात आयतारचो बोवाळ। ही वाट म्हाज्या पयलीं हांव जावच्या पयलीं पासून एक्झिस्टींग आसा। हे वाटेनसून सगळो लोक शेतान वयता, बांदार वयता, वारवें रोयता, लुवंक वयता, मोळूंक वयता, सगळ्या कामांक वयताले। आतां सडनली हो कोण तरी आयला आनी हे वाटेर सगळे फातर घातल्या आनी ब्लॉक करता, सगळ्या लोकांक त्रास जाता। हांवें ताका हांगासर उबो रावन सांगलें वाट ब्लॉक करूं नाका, तुजी हांगासर वास्ट प्रॉपर्टी आहा भायर, थंयसर घाल, थंयसून व्हर तुजे, पुणून वाट अडवू नाका। इतली वर्सांची चल्ला आनी सडनली तूं ब्लॉक करता। हे देवीची पालखी येता वयता, गणपती आमी हेच वाटेन गणपती हाडटा, सगळ्या कामांक लोक ह्या वाटेनूच येता वयता। आमी आतां कितें करपाचें? ही वाट जर ब्लॉक जाली, सगळे जाण मोटरसायकलीन हे वाटे वचून पास जाता, कामांक वयता। कोण बिचोले वयता, कोण म्हापसा वयता, कोण वास्को वयता। इतलें हे सगळें आसतना हांगासर ही वाट जर ब्लॉक जाली जाल्यार आमी कितें करपाचें? ह्या रस्त्या संदर्भात हाचे आदीपासून वाद चालू आसा। तेचेर थळावो समाज वावुरपी पुरुषोत्तम नायकान उजवड घातलो। पळयात। सरपंच आसा कमलाकांत वाडयेकर, ती तेच्या नदरेक तुमी फोन करून तरी कितें सांगला दिक्षा? आपल्याक दोन पारा फोन कर। कितलीशीच आमी रेझोल्युशन घेतल्या, पूण कांयच तेजेर जावंक ना। आनी कोणे हो 240 मीटर रोड करपाक आयज पासून शक्य जालो ना। सदानंद बिचोलकर हाऊस टू प्रकाश पेडणेकर हाऊस टू नव्याचो खुरीस कितें। आणि आता रेझोल्युशन घेतला आणि त्या विजिट करता म्हणून सांगला, म्हणजे इट विल टेक अनदर 3 years। हांगा कितें आसा तो म्हणटा आतां कितें आपूण वाळ रिपेर करपाक गेला। वाळ जी प्रॉपर्टी आसा ती गव्हर्नमेंट वीच कोणाच्या अंडर येता तर पंचायतीच्या अंडर येता। तेन्ना पंचायतीन ताका कसलेंच परमिशन दिवपाचें ना एक कितें, आणि टीसीपीचे परमिशन जाय पडटा। अनलेस तुमची ट्रेडिशनल एक्सेस तेणे मेंटेन केल्याशिवाय। ट्रेडिशनल एक्सेस पळय, गणपती हांगच्यानूच वयता लोकांचे, मागीर देडलो येता वर्सा, मागीर आमची पालखी वयता, दुसरे त्यांचे हे आसा होळीचे रे शिगम्याचे, ते हेवटेनूच वयताले तांचे। आमी काडून उडोवपाचे ते। आतां आमी काडून उडयतले। आनी फाल्यां तुमी कंप्लेंट दिवपाची अशें म्हणटाले न्हू तुमी? ती कोणाक दितली कंप्लेंट तुमी? पंचायतीकूय दिवची पडटली आनी डेप्युटी कलेक्टर प्लस मामलेदार। हायर ऑथॉरिटीचा कलेक्टर न्हू, तो म्हणटा आपल्याक ओनरान सांगला त्याच्या प्रमाणे आपण केला। ओनरान सांगले म्हणजे ओनराकडे तसे लेखी बरयल्ले कांयच ना, लेखी बरोवंक ना कांयच ना। आणि दुसरी गोष्ट म्हटल्यार लास्ट 21 वर्सां हांगा कितलेशेच आमचे इलेक्शनाच्या टायमार येता कितें 2000 ते वाट ओपन केल्ली कंप्लीट कोणे पर्रीकारान कितें, त्याच्या उपरांत परती बंद केली। आणि त्याच्या उपरांत पंचायतीन आतां कितें केला, एक रेझोल्युशन घेतलेलें आहा फॉर लँड एक्विजिशन। गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट।